म्हादईच्या मुद्द्याचेर काल विधानसभेत बरीच चर्चा झाली। हे चर्चेवेळार म्हादईच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सुनावणे पयली कर्नाटकाच्या कुरापती आड अवमान याचिका घालता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले। तसेच कर्नाटकाक कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने मेळचे न्हू म्हणून आपण केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्याकडेन उलयल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगितले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या ह्याच स्टेटमेंटाक कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमारान हरकत घेतल्या। केंद्र सरकार म्हादईचे बाबतीत राजकारण करता, तसेच बेळगावी, धारवाड, गदग तसेच बागलकोटातल्या 40 लाख लोकांचो उदकाचो अधिकार केंद्र सरकार न्हयकारता अशें DK शिवकुमारान केल्ल्या ट्विटात म्हटला। म्हादय आमची लढाई जावन आसा आनी जे आमचे आसा ते आमी मेळयल्या बगर कशेच वगी रावचे नात अशें शिवकुमारान आपल्या ट्विटात म्हटला। रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचें तांकां परमिशन जे आतां कर्नाटकाक मेळूंक ना। बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा, ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा। आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।